फोनाचेर ते कोण भितर ग्रील कापून भितर सरले आणि ती म्हणटात त्या प्रमाणे हाजे कडेन 2 जाण ताजे कडेन 2 जाण कोण 6 जाणां आशिल्ले विथ नायफ्स अशे तांचे कडेन आनी मोठ्यो लोखणाच्यो दाणे आशिल्ले. सो ते घेवन तांणी तांकां धमकायलें आनी पयलीं जाणटेलेक पयलीं बांदली सकयल ती न्हिदतात, हात पांय सगळ्यांचे बांदले. चली धाकटें 14 वर्सांचें एका आपल्या रुमान न्हिदता, हीं दोगां एका रुमान न्हिदता, सगळ्यांक भितर दारां तांची उगडीं आसता रुमाचेर, रातची कोण बंद करना. सो ते भितर सरून तांकां वेवस्थीत 3 वरांचेर तांणी हात पांय बांदून घाले आनी सगळे पयशां खातीर आनी भांगरा खातीर सगळे आरमारी फोडल्यो आनी ते कित्याक तांचे कडेन आशिल्ले तितले ते घेवन गेले आनी पयशे जाय शेवटी ती जाणटेले कडेन जे पयशे आशिल्ले ते मेळिल्ल्यान तांकां मेळ्ळे थोडे तरी पयशे कॅश. मस्ट बी सम 8 to 10 lakhs तिजे कडेन आशिल्ले ते मेळ्ळे म्हणून ते गेले. भांगर वेलेंच पूण तांचे चडशे लॉकरान दवरतात. सो जे घरान आशिल्ले वापरताले तिजे हाताची कांकणां गळ्यांतलें कितें जाणटेले तशें धाकटे म्हाजे दोतोरीचे तिचे थोडे भांगर सदां वापरपाचे तें व्हेलें. 4 जाणांचे मोबायल व्हेले, स्मार्टफोन आनी ते खंय तरी उडयल्यात तांणी कित्याक ते पुलीस सांगता ते 100 मिटराच्या आसपास ताजो ट्रॅक मेळटा पूण ते खंय सोदतली आनी गाडी व्हेली आनी उलयता कितें सांगत अरे ना आमचे कडेन कॅश हांगा आनी चड ना म्हूण सांगता म्हणल्यार तांकां बडयलें म्हणजे मुठी आनी थापटांनी सुरी बी मारूं ना तितले सेव्ड. सुरयो बी कितें हाडिल्ल्यो? सुरयो आशिल्ल्यो, सुरयो सगळ्याच्या हातान व्हडल्यो सुरयो आशिल्ल्यो. दे वर ऑल टॉकिंग इन हिंदी आणि दॅट वॉज शी एज पर माय डॉटर इट वॉज अ नॉर्थ इंडियन हिंदी टायप. कितले गेलेले मॅडम हे सुद्दां? 3 ते 5 2 वरां आशिल्ले तरी. भितर येवन मागीर कितें सुरवात कितें केली तेंच्यांनी? भितर येवन सुरवातेकूच पयलीं एकटो ग्रील कापून भितर सरलो न्ही आनी मागीर ताणें हें दार काडून बाकीचे 5-6 जाणांक भितर घेतले. आनी आवय ती जाणटेली आसा ती सकाळी 3 ती उठून आपल्याक च्या करता तिची च्या घेवन ते पिले. बरें मागीर तिणें आपल्या खातीर केली ती ते पिल्ले. मागीर फ्रीज उगडून एप्पलां खाली, संत्रां खाली. सो ते सगळे खावन कितले एजीचे ते साधारण 35 ते 40 30-35-40 आणि कॉस्ट्यूम कितें आशिल्ले. कॉस्ट्यूम म्हणजे तांचे कपडे सदांचे पॅन्ट शर्ट आनी तोंडाक तांणी सगळ्यांनी बुरशे घाल्ले. सो ते कळना आशिल्ले कोण हत्यार आसली वांगडा. हत्यार सुरयो न्ही, सुरयो आनी दाणे लोखणाचे बांदून घेतून दवरले. बांदून तांच्याच चादरी पिनून तांचीच उशाची कवरां काडून तोंडान दोळे भरून बांदून म्हणजे दे कुडंट स्पीक आणि हात पाय सगळे बांधून तिचे तर जाणटेलीचे हाताचे फाटल्यान काढून बांधले. एप्रोक्सिमेट टोटल कितले गेले सगळे? 6 जाणां तरी आशिल्ले ना मॅडम हे भांगार आणि कॅश टोटल ते आता हिशोब कोणे केला हिशोब कोण ना पण ऍटलीस्ट मिनिमम 30 to 40 लाख आसपास शकता. भांगराचे बी आता कोणे तितले चिंतून ना आमी सगळे. कितें मॅडम सांगू सोदता देवळी डकैती जाले? कितें आनी सांगपाचें काय ना. इट वॉज आय थिंक इट वॉज एन एक्सिडेंट. हेड इंजुरी जावं ना. आईची एज कितकी आसली? आईची एज 80. सीएमान सगळे तांणी फूल हें केलां सपोर्ट केला आनी पुलीस आय एम रियली आय सॅल्यूट दीस पुलीस. दे हॅव डन ईच अँड एवरीथींग. कित्याक म्हाका खबर आसा पुलिसांकूय खूब काम आसता आनी तांकां सारक्यो लीव सुद्दां कमी मेळटात ते म्हाका सगळें खबर आसा बिकॉज आय वॉज इन गव्हर्मेंट एज अ डॉक्टर. सो दे इनफॅक्ट आय मस्ट थँक पुलीस. 6 o'clock जे आयिल्ले ते अजून तांचे सगळे तांणी सिस्टमॅटीक रिकॉर्ड दवरला. आतां ते फुडें कशे गेले आनी कितें एक गाडी घेवन गेले ते हांगच्यान तांची गाडी घेवन गेल्या. सो तांणी ती गाडी खंय सोडल्या फुडें कशें गेल्या तें आमकां कांय अजून खबर ना. सो होपफुली रोखडे मेळटले आनी बट थँक गॉड दॅट नो सिरियस इंजुरी इज डन. एक्सिडेंट जाता कशें म्हणटा आमी की चड बाबा तांकां काय मार लागून ना मातशें खर्चटूनच गेलें तसली खबर जाली. पयशे इज नॉट अ प्रॉब्लेम कळ्ळें न्ही. ओके सो भितर आनी तुमी वचनाका. नो अरे ऑन इन देयर ओन हावस वेन दे डोंट गेट द नॉयज
she was in kitchen, I tell you that lady, grandmother was in kitchen for preparing tea. She couldn't hear. इतलेच स्मूथली ताणी ते वायरी हे तोडल्या. ग्रिल कट केला आणि सारको इल्लोसो कुडको कट केला आणि ते कुडकम एकटो आयलो आणि मागीर ताणें बाकीच्यान गेलो. आज सकाळी पहाटे साधारणशे 5:30 सुमार म्हाका दोतोरांचो घरांतून फोन आयलो की अशें अशें जालां. हांव पावलो इमिजिएटली आनी तेन्ना थंय शेजारी सुद्दां आसलो आनी वचून पळयत जाल्यार ते सिच्युएशन एकदम खराब आसले. सगळे वेस्ट करून सगळे म्हणजे सगळी चोरी करपाची प्रयत्न केलो आनी म्हायतीनुसार एक 6-7 लोक आसले ते बुरका घालून. तेंच्यांनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तांकां बांदून दवरले आनी तेंच्यांनी सगळी लुटमार केली. देवाच्या देन तेंच्यांनी कितें पयशे मागले डॉक्टरा कडेन, कितें थोडे पयशे आसले ते दोतोरान काडून दिले. तेन्ना ते मातशे शांत जाले आनी एक्चुली ते ग्रिल्स तोडून भितर आयिल्ले सगळे लोक. दोतोर घाणेकर आनी तांकां बांदून दवरून तांकां मातशी मारपीट केली. पण देवाच्या देन कांय चड अशें जावंक ना. जेन्ना तांकां ते थोडे कितें पयशे मेळ्ळे तेन्ना ते गेले. घरान कितके जाण आसले? घरान तेंच्या 2-3-4 जाणांची फॅमिली आनी व्हेरी नायस रॉयल फॅमिली. केन्ना कोणाच्या वाटेक ना काय ना आनी कोणी अशें चिंतूंक सुद्दां नासले. आनी काल एक्चुली काल पौर्णिमा आनी चक्क उजेड आसतना हे 3 ते 5च्या दरम्यान सकाळच्या हांगा लोक 5-6 सुद्दां वयतात. मागीर ते गेले तेंचीच गाडी घेवन ते पसार जाले. सो सर कितें अपडेट या डकैतीची? कांयच ना. हांव फक्त तांकां मेळपाक आयल्लो. बाकीची इन्क्वायरी हांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून करतलो. आमचे पुलीस डिटेलान इन्क्वायरी करीत आसा. ओके, हे फावटी कोणी डकैती घातला तांकां 100% आमचे पुलीस धरतले. ते ऑन ट्रॅक आसा. सर काही दिवसा पयलीं आमी पळयलां की असं दोनापावला आमी पळयलां की 6 म्हयन्या पयलींची चोरी जाल्ली. सेम केस. आमी टायट करीत आसा डे बाय डे. ओके, अजुनूय बी हांवें पुलिसाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हेज्या पेक्षांनी चड नाकाबंदी जी आहा पळय ती वाडयात. नायट विजील हो खूब मोठ्या प्रमाणात दवरपा खातीर पुलीस नायट ड्युटेक आनी मोठ्या प्रमाणात घालतले. हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही हाज्या खातीर आमी 100% सर हे चोर सरकाराक आनी पुलिसांक एक चॅलेंज दिता. This is the cause of concern, the law and order problem. एक ही जी आत्ता जी डकैती ज्या पद्दतीत घातल्या पळय न्ही हे भायरसून प्रोफेशनली मनीस कोण तरी जे आहा पळय ह्या डकैतींनी आसता अशें एकंदर दिसता पळोवपा खातीर. ती पयलो गव्हर्मेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचो पयलीं ते क्रॅकडावन करप, तांकां धरप. दीस इज अ प्रायोरिटी. सर पण पुलिसांक खंय तरी चॅलेंज करतात सर. थँक्यू.